ओमकार अशी घे ओमकार
आम्ही बाबा जे जमल्या ते पोरकी बी सगळ्या सगळं आमचं पाऊसकर भाऊ मीडिया जे जे कोण हा आमचे सगळे जे ऍक्टिव्हिस्ट संकेत भंडार हल्ल्याचे का घाल मला मारवा उठ रे तू भंडार हल्ल्याचे का घाल अरे मला मारवा उठ रे तू भंडार हल्ल्याचे का घाल एक्सपिरियन्स कसो आसलो पळय आमगे कशें आशिल्लें की आमगेले आतां कितले 25 दीस आमी 2 वर्सां जालीं हे गव्हर्मेंट आमगेलें कांयच आयकनाशिल्लें कांयच म्हळ्यार कितें आमी एवरी टायम तांकां रिक्वेस्ट करताले खंयच ताणें आमकां एंटरटेनमेंट केलें ना म्हणून आमकां एक फ्रस्ट्रेशन म्हणना एक आमचो आवाज तेंच्या मुखार पावोवपा लागून काल आमी एक स्टंट मारलो की सगळ्या गोंयभर पसरोवपाक जाय म्हणून आमी एक एसेंब्ली आमी प्रवेश केलो आनी थंय आमची जी हे आसा विरोध आसा तो आमी थंय दर्शिल्लो सो आमकां कशें मागीर सगळें तेंचो प्रोसिजर आसता तेणी केलो कितें डिटेन करपाचें तें सो एक्सपिरियन्स तसो बरो जालो आनी सद्या गर्व कितें दिसता हितून आमगे पर्सनल आमी गांवचे खातीर हे सगळे केले कडेन आसा हे आमच्या गांवा लागून केले कडेन आसा कित्याक गांव आसल्यार आमी आसतले हे सगळ्यांक खबर आसा तुमकां आतंकवादी म्हणले तर तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें तेंकां कितें सांगतलो आतंकवादी म्हणल्यार आनी कांय तें हें ना कित्याक ते सद्या सगळे फ्रस्ट्रेट जाले कडेन आसा कित्याक तेंचे कडेन कांयच ना आमी तेंचे सगळे बंडाफोड केले कडेन आसा
त्यांनी सांगचे आम्ही किती रॉंग आसा आम्ही मिसगायड करता जाल्यार येवन सांगचे आमचे कडेन बसून. आम्ही जर न्याय मागता ते जर आतंकवादी न्हू, हय आम्ही आतंकवादी, आम्ही सगळ्या उजीर म्हणटा आम्ही आतंकवादी, तुम्ही चारच जाण न्हू, आम्ही सगळे आतंकवादी. सगळे आतंकवादी. जे आम्ही गावात राहतात त्यांच्या बरोबर ते आम्ही सगळे आतंकवादी. उपेन बाब, ज्या पार्टीक लागून तूं इतकी वर्सां काम करता बीजेपी, तेच तुमकां आयज आतंकवादी म्हणटा, कशें ते करता? पळय कशें आसा, आमी कितें काम करता कोणा खातीर ते प्रामाणीकपणान करता, ते गांवचे खातीर आसूं, पार्टी खातीर आसूं नाल्यार आनी कोणा खातीर आसूं. पूण तो जो तेणी वर्ड यूज केला तो आमकां वायट दिसलें खूब. कित्याक आमी कितलीं वर्सां जालीं, सगळ्यांक खबर आसा आमी कशें हांगा कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. पूण तेणी जो म्हणला तो तेणे एक फ्रस्ट्रेशनां म्हणला काय मुद्दम म्हणला तें आमकां खबर ना. आता तुमकां भंडारी समाज, तुम्ही भंडारी समाजाक बिलोंग करता, तर भंडारी समाज तुमकां सपोर्ट करूंक येयला आनी तेणी ऑलरेडी वॉर्निंग दिलेली आहा गव्हर्मेंटाक की हो बंधारो समज बंद करिना जाल्यार 2027 तुमकां कितें ते भंडारी समाज दाखयतलो म्हण. तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें? हय सारकें. कित्याक आमगे मॅक्झिमम हांगा जितले गांव आसा तितले लोक चडशे मॅक्झिमम भंडारी समाज आनी आयज खरेंच आमकां दिसतालें फाटल्या दिसांनी की खरेंच हो भंडारी समाजाचेर एक कितें एक हें जाता सो कितें अन्याय जाता सो दिसतालो. कळ्ळें तुका? आतां आमचे सगळे बाकीचे पदाधिकारी येयले कडेन आसा सो तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणे आमकां सपोर्ट दर्शिल्लो आनी मुखार आमगेली चळवळ मुखार अशी चालू उरतली. जो पर्यंत आमकां बंधाऱ्याचे स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमगे लास्ट मेरेन हो मुवमेंट चालूच आसतलो. आता ते तांणी 20 जाण तेंचे कडेन डिस्कशन केलें म्हणटा ते 20 जाण सोदताले तुमी? पळय तें आतां पयलींची कितें कशें कितें तें आमकां खबर ना. तेणी 20 जाण कोणा खंय व्हेल्ले, पिक्चरा व्हेल्लें काय आनी खंय व्हेल्लें आमकां खबर ना. कळ्ळें न्ही? आमकां जाल्यार तेजी कांय आयडियाच ना. जो कितें आसल्या ती सगळ्यांक खबर आसा. कोण पावले हांगा कोण पावले ना. थंय रावन एसंब्ली रावन स्टेटमेंट दिवपा इजी, तेन्ना तें डिफरंट आसतालें. पूण तेणी कोणी ट्राय केलें ना. तेणी सगळ्या सीएम धरून सगळ्यांक थंय बसून स्टेटमेंट दिले आसा. पळय तें सिरियस दिसता. कळ्ळें? तो खरोच आमकां करपाचें काय पडलें नाशिल्लें न्हू. तेका जाल्यार हांगा आशिल्लो आनी आपलें कितें मत आसा तें मांडटा आशिल्लो. लोकांक कशें आमी म्हणटा बंधाऱ्याच पूण एटलिस्ट तुमकां आमकां विचारता आशिल्लो. पूण तेणी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली केली ना. तेणें खरेंच येवपाचें आशिल्लें. तशेंच न्हू, काल सुभाष शिरोडकरान एक स्टेटमेंट प्रसिद्ध जाला की शाळावले जशे घराचे ह्या कुटुंब केलेले तो दिसता तो अशें म्हणपाक सोदता की तुमची महिला आसा, जाणटी आसा पळय, आज ती आमची खूब आशिल्ली जाणटी. तेंची एक्चुअली तेणी म्हाका सांगलेलें. हांवें म्हणलें तेंकां तुमी येनाका म्हणून, तुमी हांगा रावा कित्याक थंय बेश्टे त्रास जातले वता पडटले. पूण म्हाका खबर ना तीय पावल थंय. हांवें व्हिडिओ पळय ती पळयली जाल्यार तीय थंय सगळे उलू मार सागर आम्ही उलू मारलो आणि मागले आम्ही जे आत कितें हाती घेतला आमचे मना कितें शिजला त्याकी यश दिवचे. आणि तशेंच आमची हे भाव भयणी आमच्या काल आमचे मडगांवतले तांकां यश दिवचे. जाल्यार हांव आज म्हाका बनायचे कांय नाका आनी गरज नाशिल्ली म्हाका. आज म्हाज्यो भयणी आसात आनीक आम्ही 75% लढाई जिंकलेल्या आसा. आणि माझी त्यो वडील भयणी आहा त्यो आवय समान आसा. माझी धाकटी त्यो भयण माझे भाव तशें सगळे मतदारसंघात सांगे सगळे मतदारसंघाचे माझे भाव भयण यांच्या माझ्याकडे शब्द ना. तांकां कसं कितें म्हणून कितें उलोवचे विशयान कितें काल तेन्ना व्हिडिओ थंय बसून पळयतात. आमी आमचे खूब विचारले. आमकां खबर ना आमी खंय आसा तें कितें म्हणून. आमी प्रेस घेतले बाजार सारको टायम टू टायम शेड्युला प्रमाणे कळलेल्या भशेन घडले. इकडेन बाजार बंद जालो, तिकडेन मडगांव आंदोलन उग्र जालें आनी तिकडेन सेक्रेटरीची आमची एक चळवळ आसली. अशे तिनूच प्रोग्राम एक बरोबर घडले. ही शक्ती म्हाका जाल्यार दिसता देवाची. तशेंच हे लोक जे आमचे बरोबर रावले, भयणी आमचे भाव सगळे रावले, ही बी जनसागरा लोकां खंयच्या लोकां खातीर तें उतर सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. हे लोकां खातीर व्हरता काय कित्याक कोणा खातीर व्हरता तें खबर आसा. तशेंच आमचो गणेश आपल्या सगळें खबर आसा. तें हे वयार ही संधी मेळ्ळी ती आनंद म्हाका जाल्यार आनंदाची दिसता.